नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परबामणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। थळाव्यांचो विरोध आसतना निमणे मांद्रे पंचायतीन 18 विलां आणि 70 फ्लॅटांच्या बांदकामाक एनओसी दिलीच। खासा बसकेत फक्त एका पंचाचो विरोध, 3 पंचांची बसकेक दाणी। लाखांनी भक्तांचे श्रद्धास्थान आशिल्ले श्री लयराय देवीच्या जात्रेक उमेदीन सुरवात। श्री लयराय देवीच्या जात्रे निमतान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान घेतले देवीचे दर्शन। सगळ्या भक्तांच्या कल्याणा खातीर केली प्रार्थना। मडगांव पुलिसांची धडक कारवाय। मॉडिफायड आणि नंबर प्लेट नाशिल्ल्यो 2 दुचाकी आणि योग्य परवानो नाशिल्ल्यो 2 रेंट अ बायक केल्यो जप्त। काणकोणा अनोळख्यांनी 2 सुवातींनी पाकिस्तानी बावटो रंगयल्ल्यान बोवाळ। सभापती रमेश तवडकरान केली पुलीस कागाळ। काँग्रेस आणि भाजपाच्या फुडाऱ्यांचे एकमेकांचेर आरोप। सोनाळ सत्तरीच्या बाळू राणेन गांवच्या विकासा खातीर आपली स्वताची जमीन केली दान। सत्तरी मालातले हेर मोकासदारां मुखार घालून दिलो आदर्श। प्रियोळ मतदारसंघात श्रमधाम मोहीम नेटान। पहिल्या टप्प्यात 5 घरां बांदून पुराय। दुसऱ्या टप्प्यात चालू आसा 7 घरां बांदपाचें काम। आनीक 3 घरांची चाचपणी चालू। स्पेशल रिपोर्ट। आणि आता खबरो विस्तारात। मांद्रेच्या थळाव्यांचो विरोध आसतना लेगीत निमणे पंचायतीन आशवे येवपी 18 विलांक तशेंच जुनसवाडो मांद्रेत येवपी 70 फ्लॅटांच्या बांदकामाक एनओसी दिली। शुक्रारा घेतिल्ल्या खासा बसकेत 11तले फकत 8 पंच हजर आशिल्ले। मात पंच प्रशांत उर्फ बाळा नायक हाणें ह्या प्रकल्पाक विरोध केलो जाल्यार ॲडव्होकेट अमित सावंत, उपसरपंच तारा हडफडकार आणि पंच किरण सावंत हाणें ह्या बसकेक दाणी मारली। निमणे मांद्रे पंचायतीन आशवे वाठारात 18 विला आणि जुनसवाड्यार 17 फ्लॅटांच्या बांदकामा खातीर एनओसी दिल्या। शुक्रारा घेतिल्ल्या खासा बसकेत पंचायतीन हो निर्णय घेतलो। त्यांचे मेमोरंडम आसलेले तेचेर आमी जो मेजर आसलो तो उदका खातीर आसलो, तर तेचेर आमी एक डिसिजन घेतला की जे पयलीं आमी एक एफिडेविट घेतलेले तेंचे कडल्यान जे स्विमींग पूल जे उदक लागतलें ते तेणी आमच्या मांद्रेम कॉन्स्टिट्युएन्सी मांद्रेम डेव्हिडेशनच्या भायरसून हाडपाचें म्हणून। तशेंच तेंचे आतां आनी एक आमी रेग्युलेशन घेतला की जे कन्स्ट्रक्शनाक उदक लागतलें ते तेंच्यांनी मांद्रेसून मांद्रे डेव्हिडेशनच्या भायरसून हाडपाचें। तशेंच तांकां एक आमी फुडें जे जे कन्स्ट्रक्शन जातलें विला कितें जातलें तांकां प्रत्येक एका वॉटर हार्वेस्टिंगचे हे करपाचें म्हणून तांकां कितें आसा वॉटर हार्वेस्टिंग प्लांट्स हे जालें हे जर हे फक्त कन्फर्मेशनाक हे आसलेलें आनी लायसन इश्यू जालें तांकां। आनी ताका सेकंड डेट कोणी घेतला? मेंबर्स आसलेले 2 आमचे एबसेंट्स आसलेले मेंबर, ते सगळे मेळून ते पास केला। शुक्रारा मांद्रे पंचायतीची खासा बसका आपयल्ली। हे बसकेक मांद्रे पंचायतीचे 11तले फकत 8 पंच वांगडी हाजीर आशिल्ले। उरिल्ले 3 म्हळ्यार ॲडव्होकेट अमित सावंत, उपसरपंच तारा हडफडकार आणि पंच वांगडी किरण सावंत हांच्यांनी हे बसकेक दाणी मारिल्ली। फकत एकलो पंच प्रशांत नायकान ह्या प्रकल्पांक खर विरोध केला। तशेंच पंचायतीन दिल्ली परवानगी फाटी घेवची म्हूण जागृत नागरिकांनी मागणी केल्या। एक 2 व्हडले प्रकल्प जे आशवे आनी जुनस ह्या भागाचेर जाल्यार, सो त्या विशयाचेर हांव त्या मिटिंगेक एक्चुली हांव नासलो तशें हजर नासलो। आयज जेन्ना म्हाका एक संदी मेळ्ळी, आयज लोकांचे विशय आसले आनी जायती एप्लिकेशनां येयली आनी ते कन्सिडरेशनाक आसली, आयज डिस्कशनाक आसली। आनी त्या डिस्कशनाक एज अ पंच हांव एक भितरलो 11 पंच मेंबर आसा, एज अ लोकांचे जी रिक्वेस्ट आसा, लोकांचे जे विरोध आसा आनी त्या विरोधाक ठामपणे आयज हांव थंय रावलो आनी म्हाजी जी भुमिका आसा ती ऑलरेडी हांवें म्हाजी स्पश्ट केल्ली आसा। सो म्हाजें ठामपणे हांव परतून एकदां सांगूंक सोदता, इवन पंचायत बॉडीक हांवें स्ट्रेट अवे सांगलां की जेन्ना जर हे गोश्टी जर आसा की जे प्रकल्प जे मोठे आहा ते गांवांत नाका जाल्यार हांवें स्ट्रेट अवे सांगलां की हांव हो पयलो प्रपोज करता। हेच्या पयलीं सुद्दां 2022 जे कितें कन्स्ट्रक्शन लायसन्स कितें प्रकल्प येयल्या ते हांव प्रपोज करता, ते तांकां
शोकॉस नोटीस धाडून वॉटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट मागून आनी जर तेजे कडेन ना कोणा कडेन ते सगळे रिवोक करचे. सो खंय तरी मेजॉरिटी कमी पडली. हांव थंयसर एकटोच पडलो आनी हांव म्हाज्या पंच मेंबर जे आसात जे कलिग्स तांकां हांव दोश दिवंक शकना, कारण तेंचें वैयक्तीक मत आसा आनी ते तांकां फोर्सफुली सांगूंक शकना. पण आयज हेजो हांवें जे कमीट केलें लोकांक आनी लोकां बरोबर आसतलो म्हणून सांगलां आनी हेच्या फुडें आसतलो. आज आम्ही जे जागृत नागरिक आहेत ते मांद्रे पंचायतीचे जे मिटिंगेन आमी सगळे वचून बसले. सो बसले उपरांत जेन्ना आमचो टॉपीक येयलो की जे विधांचे NOC दितले पंचायती ते एमएलसीन दवरून ताका NOC इश्यू करूं नाका म्हणून. पण त्याच्या उपरांत जेन्ना डिस्कशन जालें तेचेर एक पंच मेंबर प्रशांत बालाल नायक तेचो से आसतना एकट्यार से घाता, बाकीचे सगळ्या पंच मेंबराची हाका खुलेआम परमिशन आसली. सो तेंच्यांनी ही आमची जी मागणी आसली ती तेंच्यांनी करून लायलेली आसा चर्चा आनी तेंचो ह्या येता ते विधान सपोर्ट आसा. आता फुडें काय करतले कृती तुमी? फुडें आतां आमची जी कायदेशीर प्रक्रिया आहा ती चलतली. सो मांद्रेचे जे सुजाण नागरीक आसा हे सगळे मेळून कायदेशीर कोर्टान आनी वयर जे डिपार्टमेंट आसा थंय आमी कायदेशीर लढाई लढतले. गोमंतक TV खातीर मांद्रेच्यान निवृत्ती शिरोडकार. लाखांनी भक्तांचे श्रद्धास्थान आशिल्ले श्री लयराय देवीच्या जात्रेक उमेदीन सुरवात जाल्या. जात्रे निमतान पुराय शिरगांव वाठार मंगलमय वातावरणात न्हांवन गेला. शेनवारच्यान मंगळार मेरेन कौलां जातली. भक्तांच्या उल्याक धांवपी आई अशी श्री लयराई देवीची ख्याती आसा. शुक्रारा फातोर्डेच्यान धोंड भक्तगणां सयत वेगवेगळ्या वाठारांतल्या भक्तांची पावलां शिरगांवा वळपाक लागल्यात. जात्रे निमतान पुराय शिरगांव वाठार मंगल आनी भक्तिमय वातावरणांत न्हांवन गेला. धोंड भक्तांच्या साक्षीत जात्रेच्यो परंपरा आनी विधी सुरू जाल्यात. जात्रे निमतान वेगवेगळ्या स्टॉलांची व्हडली फेरी भरल्या. जात्रेचे खाशेले आकर्शण आशिल्ले होमकुंड रचून तयार जाला. मध्यान राती उपरांत अग्निदिवे जातले. देवी सयत हजारांनी धोंड भक्तगण ह्या होमकुंडांतल्यान अग्निदिवे करतले. जात्रा सुरळीत जावची म्हूण पुलिसां सयत हेर आपतकालीन यंत्रणा सज्ज आसात. आज पहाटे पासून भक्तगणांची देवळान येवपाक सुरवात जाली. जात्रेसाठी भक्त येत आसात आनी देवीचें दर्शन घेवपाक भक्तांची रान लागलेली आसा. भक्तगण सुरळीतपणे देवळांत वचपाचें आपूण हें करतात, आपुणूच जबाबदारी घेतात आनी देवळांत आजून गर्दी वाडत आसा. आतां दुपार पर्यंत देवळांत गर्दी वाडटली आनी देवी जेन्ना मुड्डे चिरांत वयतली तेन्ना परत नवीन दोळाची नोंदणी मुड्डे वयल्या देवळा कडेन जातली. मग सांजचे देवी परत देवळान येतली. चिरा म्हणटा पळय देवीची मुर्ती परत देवळान येतली. ती देवळान पुजेक लायतली. तेज्या उपरांत रातच्या 12 कलश भायर सरतलो. देवीचो कलश आसा पळय होमकुंडात अग्नी हें करपाक होमकुंडात कलश भायर सरतलो आनी होमकुंडा कडेन दिव्य ज्योत हें केल्या उपरांत अग्नी प्रज्वलीत जातो. अग्नी प्रज्वलीत जाल्या उपरांत देवी दोन तळीवर येतली. दोन तळीवर आंघोळ केल्या उपरांत देवी परत मुड्डे वयल्या देवळांत स्थिरावतली. कळश दोन आसा पळय ते देवीचें दर्शन घेवपाक धाम मुड्डे वयल्या देवळान वयतले. ह्या बाजूक 12 होमखंड पेटल्या उपरांत 2 पर्यंत होमखुंड सुरळीत पेटोवन तेजे निखारे जातले. 2:30च्या सुमाराक भक्तगण होमखंडासून वचपाक सुरवात जातली आनी शेवटी पहाटे 5 वाजता देवी कलशासह होमखुंडा कडेन येतली. थंय देवीचे प्रेरणा गीत जातले. ज्यान 7 आनी 8 खेतोबा घाटची ताळी कोकणची माळी अशी सायबिणीचे प्रेरणा गीत जातले आनी सायबिणीक थंय प्रेरणा गिताचेर सायबिणी सारकी अग्नीसून वचपाक तयार जातली. अग्नी देवता प्रत्यक्ष आनी अग्नीच्यो ज्वाळा आसा पळय त्यो शीतल जाता आनी देवी सुशेगाद अग्नीसून पार करता. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. पुराय देश विकसीत जातानाच देशाचेर आयिल्ले संकश्ट पयस जावचे अशी प्रार्थना मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान श्री लयराय देवी कडेन केली. सगळ्यांचे कल्याण करचे असो आशिर्वाद मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें श्री लयराय देवी कडेन मागलो. जात्रे निमतान शुक्रारा मुख्यमंत्र्यान श्री लयराय देवीचे दर्शन घेतले तशेंच भक्तांक जात्रेची परबी भेटयली.
श्री लयराई देवीच्या जात्रेनिमित्तान मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी घरकान्नी सयत शुक्रारा सकाळी शिरगांवच्या श्री लयराई देवीचे दर्शन घेतले. सगळ्यांचे कल्याण करचे तशेंच देशाचेर आयिल्ले संकश्ट पयस जावचे अशी प्रार्थना मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी श्री लयराई देवी कडेन केल्या. गोंयांत आनी पुराय महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाच्या सायडीच्या भागांनी फेमस जाता. पुराय महाराष्ट्रांतली देवीचे धोंड हे दिव्य अग्नी लपपा खातीर शिरगाळांत सजोवणी करता. सगळ्यांत पयली देवी लयराई जात्रेक सगळ्या जाणां उलोवणी परबी आनी देवी लयराईच्या जात्रेच्या निमित्तान आमी म्हणटा एक सगळ्या जाणांक परबी मनयता आसतना फाटले 8 दीस ज्या पद्दतीचो देवी लयराईच्या भक्तांचो देवळा कडेन लागला ते पळयल्या उपरांत देवीचे भक्त कितले आसा उलयता. जात्रा आयज सकाळी फाल्यां सकाळी पर्यंत आठवडीत अग्नी कुंडातल्यान वयता सगळ्या भाविकांकूय शुभेच्छा दिता. पवित्र अशें व्रत 8 दिसांचें दवरून लोक उपकारांतल्यान व्हरपाची परंपरा गेली कितलीशींच वर्सां पासून ही चालू आसा. हांव परत एकदा देवी लयराई कडेन मागता की गोंय सूख आनी समृद्ध जावचें. आमी जशें म्हणटा की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे विकसीत भारत आनी देशाचेर येयल्ले संकटूय दूर जावचे आनी विकसीत गोवा जावपा खातीर देवी लयराईचो आशिर्वाद आसचो. पुराय परिसर लोकांनी स्वच्छ आनी सुंदर दवरपा खातीर एकाच पद्दतीचे प्रयत्न करचे. देवी लयराई जात्रेच्यो खूब खूब शुभेच्छा. मजगती राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे आणि मयचो आमदार प्रेमीन शेट हांणी लेगीत श्री लयराई देवीचे दर्शन घेतले. लयराई देवीच्या जात्रेक लागून मुद्दम दर्शन घेवपाक आयलो. म्हजे बरोबर आमचे आमदार बाब प्रेमेंद्र शेट आसात, आमचे दयानंद जारवडकर, आमचे मुख्यमंत्री आतांच तांचेंय दर्शन घेतलें. गोंयची अत्यंत फेमस आनी सबंद गोंयचे लोक ह्या जात्रेक येतात आनी सणांचें व्रत हें अत्यंत फेमस व्रत. हें सबंद गोंयभर गोंय आनी गोंया भायर देवीचें धोंड आसा आनी एक मोठी जात्रा आनी तेचेर सगळ्या भाविकांची तेचेर भरोसा आसा. अशी देवी लयराई तिच्या जात्रेक सगळ्या भाविकांक लयराई देवीच्या जात्रेच्यो शुभेच्छा दिता आनी सबंद गोंयचे आनी लोकांचे देवी कल्याण करता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. काणकोण हांगासर अनवळख्यांनी 2 सुवातींनी पाकिस्तानाचो बावटो रंगयल्ल्यान बोवाळ पडलो. सभापती रमेश तवडकरान ह्या संबंधी पोलीस कागाळ केली. मजगती हे पाकिस्तानाचे झेंडे रंगोवपा वयल्यान काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष सुनील कवठणकार आनी भाजपाचो म्हणयारो गिरीराज पै वेर्णेकर हांचे ट्विटर वॉर आनी उतरांचे फार चालू जाले. काणकोणा कृष्णा हॉटेल आणि छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्या लागसर अनवळख्यांनी पाकिस्तानाचो बावटो रंगयल्यान बोवाळ. सभापती रमेश तवडकरान हे संबंधीत पुलीस कागाळ केली. मजगती हे पाकिस्तानाचे झेंडे रंगोवपा वयल्यान काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष सुनील कवठणकार आणि भाजपाचो म्हणयारो गिरीराज पै वेर्णेकार हांच्या मदीं ट्विटर वॉर आनी उतरांचे फार. ह्या प्रकरणात कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान सुनीलान गोंय पुलिशेचेर खर टिका केली. पाकिस्तानाचो मोग करपी लोकांक पाकिस्तानात धाडपाक जाय अशें तांणी ट्विटांत म्हळें. ताच्या ह्या ट्विटाक भाजपाचो म्हणयारो गिरीराज पै वेर्णेकारान प्रत्युत्तर दिलें. रस्त्याचेर पाकिस्तानाचो झेंडो पळोवन कवठणकार कित्याक रडटा, तशेंच पाकिस्तानाचो अपमान केल्ले खातीर भारतीयांक अटक करपाक जाय काय कितें असो प्रश्न गिरीराजान ट्विटा वरवीं केलो. ताचे तुमकां एक सांगता. काणकोणमध्ये अज्ञात व्यक्तींनी रस्त्यावर 2 ठिकाणी पाकिस्तानी झेंडे रंगवले. कृष्णा हॉटेलजवळ आणि छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्याजवळ रस्त्यावर पाकिस्तानी ध्वज रंगवल्यामुळे खळबळ. एक बातमी प्रुडंटाचेर 2 पाकिस्तानी फ्लॅग्स फाउंड प्रिंटेड ऑन द रोड इन काणकोणा बाय अनआयडेंटिफाईड इंडिव्हिज्युअल्स, वन नियर छत्रपती शिवाजी महाराज स्टॅच्यू एट KTC बस स्टँड अँड अदर एट चावडी पणसुले जंक्शन. तिसरी न्यूज गोवा न्यूज हबाची. 2 Pakistani flags were discovered painted on the road in Kankona by unidentified individuals, one near the Chhatrapati Shivaji Maharaj statue at the KTC bus stand and other at the Saudi Ponsule junction. ही जेन्ना बातमी वाचल्यो की आमचे गोयच्या रस्त्यांचेर पाकिस्तानाचे झेंडे सडनली कोणे पेंट केले म्हणून, तेन्ना तकलेक अशी सनसणी मारली. कित्याक देश आज युद्धस्थित परिस्थितीन जेन्ना उबो आसा, सबंद देशाची जनता जेन्ना एकठांय आसा, तेन्ना जर कोण आमचे देशाची राष्ट्रीय संपत्ती पब्लीक पयशांनी बांदलेली जी पब्लीक प्रॉपर्टी आसता, रस्तो हो पब्लीक प्रॉपर्टी, ताजेर जर दुस्मान देश आमचो पाकिस्तानाचो जर फ्लॅग जर कोण रंगयता जाल्यार ही सारकी सिरियस गजाल आसा आनी हांचेर एक्शन जावपाक जाय अशी म्हाका मनान दिसले.
त्या खातीर हांवें एक ट्वीट केली की मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस हाणें पुलिशेक विचारचें की अजून पर्यंत जे लोकांनी हे पाकिस्तानाचे झेंडे आमचे देशाच्या संपत्तीचेर जे रस्त्यांचेर जे रंगयल्या हांचेर हांकां आयडेंटिफाय करून हांचेर एक्शन कित्याक घेवंक ना. जर कोण देशाचे संपत्तीचेर, राष्ट्रीय संपत्तीचेर पाकिस्तानाचो फ्लॅग घालता ताका जर हांव विरोध करता, ताजी मिर्ची गिरिराज पै वेर्णेकाराक कित्याक लागता. दुसरो म्हणल्यार हे जर फ्लॅग प्रोटेस्ट करपाक जर घाल्ले जाल्यार परमिशनां खंय आसा प्रोटेस्ट करपाची. आनी हे प्रोटेस्ट पाकिस्तानाच्या फ्लॅगाच्या विरोधान लिपून कित्याक कोणाक करूंक जाय आसले. कित्याक सगळ्यो बातम्यो आयल्या बाय सम अनआयडेंटिफायड इंडिव्हिज्युअल म्हणून. पाकिस्तानाचो फ्लॅग म्हणटा तो ओपनली जोडून प्रोटेस्ट जर करता, पांयां काडून तुडोवपाची गरज आसा. तो आमचे देशाच्या संपत्तीचेर आनी राष्ट्रीय संपत्तीचेर पेंट करपाची ना. हे देशद्रोह्यांचें काम. जर आमचे दुस्मान देशाचो फ्लॅग जर आमचे राष्ट्रीय संपत्तीचेर जर पेंट करता, हे देशद्रोही लोक. आनी अशे देशद्रोह्यांचेर कारवाई करची म्हणून जेन्ना हांवें मागणी केल्या, ताजेर बीजेपी गोवाचो IT सेलाचो गिरिराज पै वेर्णेकाराक जर मिर्ची लागल्या, हाजे वयल्यान एक स्पश्ट जाता की हांकां RSS जे बीजेपीचे आनी RSSचे आयडियोलॉजीचे लोक आसा, हांकां पाकिस्तानाचे ते आतंकवाद्या बद्दल कितलो प्रेम आसा तो हातूंतल्यान दिसता. नमस्कार. सकाळी हांवें पळयलें की एक सुनील कवठणकरान ट्वीट केल्लो जे पाकिस्तानचे फ्लॅग रस्त्यार पेंट जाल्ले ताज्या बद्दल, आनी ताज्या नंतर ताणें तो ट्वीट डिलीटूय केलो. आणि जेन्ना हांवें कमेंट केलो, म्हाका दिसता ताणें आतां एक व्हिडिओ काडून काही कमेंट केल्या. एक म्हणजे सुनील कवठणकराच्या पातळीचेर किंवा ताज्या थराचेर येवन स्वताक डिग्रेड करून भाशा उलोवंक शकना. म्हण त्यामुळे ताणें जे म्हजेर एलिगेशन्स केल्या किंवा ते ज्या तरेन ताणें पर्सनल अटॅक केल्या, म्हाका दिसता त्या थराक म्हाका वचपाची गरज ना. सुनील कवठणकराक मिर्ची कित्याक लागली आनी ताका पाकिस्तानचे फ्लॅग जर पांया पोंदात उडयले जाल्यार ताका कित्याक इतलें दुखता. म्हाका दिसता हे सगळ्या परस म्हणजे ताकायच खबर आसतलें. काँग्रेसीच्या बद्दल तर आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आनी खंय तरी संघाक कशें पाकिस्तानचो प्रेम आसा किंवा बीजेपीक प्रेम आसा हे जेन्ना तो सांगपाचो प्रयत्न करता तेन्ना तो कसो मेंटली फ्रस्ट्रेटेड आसा. म्हाका दिसता 15 वर्सां सत्ते भायर रावून जाता आनी 10 वर्सां 15 वर्सां तांकां आनी सत्ते भायर रावपाक जाय. त्यामुळे सुनीलाची जाल्ली म्हणजे म्हाका दिसता फ्रस्ट्रेशन हे ऑब्वियस आसा. पण म्हजो कमेंट जो आसा की काँग्रेस का हात पाकिस्तान के साथ हो एका ट्विटा बद्दल ना. जेन्ना पहलगामान इतलो अत्यंत क्रूर आनी म्हणजे कितें म्हणटा इनह्युमन एक नरसंहार जालो, तांची कत्तल जाली आनी प्रत्येकाचो धर्म विचारून, तांकां एक तर धर्म विचारून किंवा कलमा वाचून जर येना जाल्यार तांची हत्या केली. अशे टेररिस्टांक वाचोवपाचो, अशा पाकिस्तानाक वाचोवपाचो प्रयत्न काँग्रेसीन आनी काँग्रेसीच्या लिडरांनी केला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. सध्या गोंयांत जमीन बळकावपाच्या प्रकरणात ऊत आयला आनी अशें आसतना लेगीत सोनाळ सत्तरीच्या बाळू राणे सारक्या लोकप्रतिनिधीन गांवच्या विकासा खातीर आपली स्वताची जमीन दान केल्या. ही खऱ्यांनीच एक सगळ्यां खातीर देगदिणी कृती आसा. सत्तरी मालांतले हेर मोकासदारां मुखार तांणी एक आदर्श दवरला. ही सत्तरी मालांतले वाळपय मतदारसंघातल्या सोनाळ गांवची नव्यानूच बांदिल्ली मसणभूंय. सरकाराच्या निधींतल्यान ही मसणभूंय उबी जाल्या. गांवांत मसणभूंय नाशिल्ल्यान लोकांचे बरेच हाल जाताले. मात मसणभूंय बांदतलो जाल्यार सुवात जाय आशिल्ली. गांवांत सरकाराची वा भौशीक वापरा खातीर जमीन उपलब्ध नाशिल्ल्यान मसणभूंय बांदपाक जागो कोण दितलो हो प्रस्न आशिल्लो. ह्या सगळे मतींत घेवन गांवचे मोखासदार म्हळ्यारूच जमीनदार आनी थळावे पंच नितेंद्र उर्फ बाळू राणे हे फुडें सरले आनी तांणी आपली स्वताची 400 चौखण मिटर जमीन दान केली. तांच्या ह्या देखदिणे वावराक लागूनच सोनाळ गांवच्या लोकांक ही सुसज्ज मसणभूंय उपलब्ध जाल्या. कितें जाय, आमच्या गांवांतले कोणी जमीन नसलेले हे आसले ते पिड्ड्यार जाल्या उपरांत आमी पावसान बी न्हंयचे कडेन तेंची वेवस्था करी आसली आयकिना. आनी अचानक पावस येत आनी उजो लागलेलो आसतना पाणी येवन ते अशेंच हे व्हांवून वचप दाखयना आनी प्रॉब्लेम खूब जायत दाखयना आयकिना. अशी 1-2-3 केसी जाल्यो आयकिना. म्हणून म्हाकाच दिसलें की हांव पंच बी आहा कित्याक म्हणून एक थोडी जमीन दिवया. 400 स्क्वेअर मिटर हांवें पंचायतीक जमीन डोनेट केली आयकिना. खूब असो प्रॉब्लेम जायत म्हणून हांवें एक निर्णय घेतलो करुया कितें गांवांत म्हणून. हय, मशानभूमी रेडी आहा. हो आमकां 30 lakhs पास जाल्ले आयकिना. लोक आतां ना म्हटल्यार आतां 10 वर्सां डिमांड करीत दाखयता. बाबा कडेन बी डिमांड केल्लो तेंच्यांनी, बाबाने करता म्हणून सांगलें आनी लास्ट बाबाच्याच थ्रू ही हे आमकां पास जावन येयली आयकिना आनी ही आमी हे करून घेतली आयकिना.
उपरांत थळावे सावर्डे पंचायती कडेन कोयरा खातीरची MRF शेड उबारपाकूय जमीन उपलब्ध नाशिल्ली. पंचायत मंडळान परतून पंच बाळू राणे हांकाच जमीन दिवपा विशीं विनवणी केली. तांणी आनीक आपली 200 चौखण मीटर जमीन पंचायतीक दान केली. आता ते सुवातेर MRF शेड उबारपाच्या कामाक सुरवात जाल्या. हो, थोडे कितें जालें आमचे पंचायतीन थंयसरूच MRF शेडीक जागो मेळना जालो. कित्याक सगळ्या वार्डांनी आमी 7 वार्डांनी फिरून बघले कित्याक की जागो खंयच अवेलेबल ना. जागो आसा पूण दिवंक सोदता पूण थंय गाडी वचना. कितें कितें तरी प्रॉब्लेमूच जावं लागलो. पंचायतीन बॉडीन म्हटलें कित्याक म्हाका की तूं थोडो जागा दी, तुजी कसलीं कामां आहा जाल्यार आमी बाबा कडेन डिमांड करुया आनी ते करून घेवया गांवांतल्यांची. अशें कितें आहा जाल्यार करुया, पूण आमकां अत्यंत गरजेचो एक गार्बेजी खातीर आमकां जागा जायी पडटा. नासल्यार आमचे पुरे पंचायतीचेर हे येता म्हणून कित्याक म्हणून तेंच्यांनी म्हाजे कडेन हें केलो आनी एक 200 स्क्वेअर मीटर म्हाका हांगा लागले कसो करून जागा दी म्हणून हांगा लागले. इतको आमकां हेल्प कर म्हणून हांगा लागले. म्हणून हांवें तेंकां एक ते मशानभुमीच्या कडेकच एक 200 स्क्वेअर मीटर पंचायतीक म्हाजी जागा थोडी आसली ती बी हांवें तेंकां डोनेट केली. फूल पंचायतीक जातली. 7 आमच्या वार्डाचो कितें कचरो आहा न्हू तो हांगा हाडून डॅम करून तेजो फुडें प्रोसेस जातलो. सध्या गोंयांत जमीन बळकावपाच्या प्रकरणांक ऊत आयला. सरकाराक निमणे ह्या प्रकरणांचो तपास करपा खातीर SIT घडोवची पडली. व्हडले राजकारणी हातूंत रडाराचेर आसात. एके वाटेन ही परिस्थिती आसतना दुसरे वाटेन बाळू राणे सारखे लोकप्रतिनिधी गांवचे विकासा खातीर आपली स्वताची जमीन दान करतात. ही खऱ्यांनीच एक सगळ्यां खातीर देख देणी कृती आसा. सत्तरी म्हालांतले हेर मोकासदारां मुखारूय तांणी एक आदर्श घालून दिला. आमी एक बरें उदाहरण पळयता की सगळेच लोकप्रतिनिधी हे फक्त स्वार्था खातीर आसना तर कांय लोक जे आसा ते खरोच आपल्या गांवचो विचार करून जर गरज पडली जाल्यार अशी जमीन सुद्धा डोनेट करपाक शकतात. असे लोकप्रतिनिधी आसात तेचे हे उत्तम उदाहरण जे आसा ते हांगासर आमकां दिश्टी पडटा. गोमंतक TV खातीर विश्वनाथ नेने. सभापती रमेश तवडकर हाणें प्रियोळात नाळे केरी हांगासर श्रमधाम मोहिमे खाला आनीक 2 घरांची बुनयाद घातली. आतां मेरेन प्रियोळ मतदारसंघात श्रमधाम खाला 5 घरां बांदून पुराय जाल्ली आसात. पळयात हो वृत्तांत. श्रमधाम की जय, श्रमधाम की जय, भारत माता की जय. सभापती रमेश तवडकार हांणी आपल्या काणकोण मतदारसंघांतल्यान सुरू केल्ली म्हत्वाकांक्षी श्रमदान मोहीम गोंयभर यशस्वी जातना दिश्टी पडटा. काणकोणांत तर ती एक वरदान थारल्या. शेकड्यांनी लोकांक हे येवजणे खाला भक्कम आनी पायाभूत घरां मेळ्ळ्यात. मात काणकोणा फाटोफाट श्रमदान मोहीम प्रियोळ मतदारसंघात यशस्वी जातना दिश्टी पडटा. आतां मेरेन हे मोहिमे खाला 5 घरां बांदून पुराय जाल्यात. जाल्यार 7 घरांचें काम सद्याक चल्लां आनी हेर 3 घरांची चांचपणी जाल्या. भोमा, तिवरे, केरी, वेलिंग हे वाठारांत घरां बांदून तयार जाल्यात. जाल्यार हेर कडेन बांदप चल्ल्या. अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तार सभापती तवडकार हांणी नाळे केरी हांगा भास्कर सतरकार आनी दिलीप वेळुस्कार हांच्या घराचो बुन्यादी फातर घालो. खूब लोक येवन गेले हांगा ताका आश्वासन दिली हे जालें पूण सरान ते आमकां सिरियसली घेवन आमकां उतर दिलें आनी ते आज आमकां आज ताजें फळ मेळटा. ते खातीर सराचे हांव खरेंच आभार मानता. ह्या वर्सा सरान आमकां प्रियोळ कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणून 10 घरां बांदपाची परवानगी दिल्या आनी ते प्रमाणे आमचे जे व्हॉलंटियर्स आसात ते सगळे नेटान कामाक लागल्यात. आतां सद्या 6 घरांचें काम ऑलरेडी चालू जाल्लें आसा आनी बिफोर गणेश दिवपाची सगळ्यांक चावी दिवपाची आमची तयारी आसा. काणकोणच्यान येवन हांगा आमच्या लोकांक मदत करप हे खरेंच आमचें भाग्य म्हणचें पडटलें आमकां. केरी ह्या वाठारांत तशें म्हणल्यार प्रियोळ ह्या वाठारांत सरान पांय दवरलो आनी ही खऱ्या अर्थान ही भुमी पावन जाली. पावन कित्याक म्हणटा प्रत्येकाक आसरो हो गरज आसता. पोट खंय भरता पूण रावपाक जागो जाय पडटा. रावपाक खंय तरी घर जाय पडटा. पावस पडले की कितें खंय रावतले. ह्या लोकांची हांगा कांय लोक अशे आशिल्ले गरिबां बाबड्यांक घर सारकें रावपाक नाशिल्लें. ही वस्तुस्थिती सरान तवडकर सरान पळोवन घेतली
आनी ह्या लोकांक घर म्हाजे घर बांदून दिवपाची एक संकल्पना दवरली. एक म्हाका सहकार्य करून एक एकटे वाड्याचें घर जेन्ना फुडें काडटात आनी तुमी सगळे आयज खूब उमेदीन सगळे हें घर फुडें सरपा खातीर ह्या वाठारांत आमी आयज जमिल्ले आसा. सराक हांव अशें आश्वासन दितां तुमी ह्या मतदारसंघात कितलीं कामां करा, आमचें सहकार्य तुमच्या फाटल्यान सदींच आसतलें. जर निराश आसा हताश आसा तांची सगळीं घरां बांदपाचो आमी एक शपथ आमी घेवंक शकता. मागीर लागीं लागीं आमी 1000 लोक जर आसत जर जायत न्ही, आमी अशें केन्ना तरी एक शपथ घेवंक शकतले की ह्या भागांक सुद्दां आसा आनी जितले लोक निराश आसा हताश आसा आमी 1000 लोक 2000 लोक आमी तांची काळजी घेवंक शकना. आमी घेवंक शकता की लागणारे पयशे उबी करया आमी, पूण लागणारी जर आमकां फिजिकली आमी एक 2 दीस 3 दीस आमी काम करपाक शकले जर जायत न्ही. आमी म्हणटा म्हयनेभर काम करपाची गरज ना. एखाद्या गांवांतल्या लोकांनी 5 दीस जर काम केलें जर जायत न्ही, एखाद्या गांवांतलोच विशय सोंपलो जायत न्ही जाल्यार तें घर ऑटोमॅटीक उबी जावपा येता. आनी म्हाका परत एकदा अभिमान दिसता की प्रकाश सर आमी फाटल्या वर्सा आमकां तो जोश नासलो, पूण ह्या वर्सा तुमी जोश बरो प्रचंड मोठो जोश आसा. म्हणजे तो जोश जर तुमी असो जर कायम जर तुमी हाडले जर जायत न्ही की व्हडलें कठीण कांय ना की 10 जाण ठीक देव अशा प्रकारची उक्तीनुसार आमी काम करूया. आनी गांवांतले गांवपण मनीसपण जे आसा न्ही प्रत्येक मनशा जगोवपाची ताकद आसा ती आमी परत एकदां रिएस्टाब्लीश करया, पुनर्स्थापीत करया, इतलेंच हांव ह्या वेळाचेर सांगता. भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम. प्रियोळा भितर श्रमधामाच्या माध्यमांतल्यान कार्यकर्त्यांची फौज उबी जाल्या. काणकोणा स्वता तवडकार सगळ्या कार्यकर्त्यांची मोड बांधून आसतना प्रियोळात मात कार्यकर्तेच एकठांय जावन तवडकराच्या मार्गदर्शनाखाला श्रमधाम येवजण यशस्वी करतना दिश्टी पडटात. हेच कार्यकर्त्यांचे बळार आनी घर बांदपाची मोख सभापती रमेश तवडकार दवरून आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. ह्या आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.